एक राउंड जालो पयलो हाऊस टू हाऊस कंप्लीट घरांनी आमी फिरले सगळे बिल्डिंगांनी फिरले आमचे कार्यकर्ते भोवले हांव भोवलो सगळे आमचे भोवले सगळे आनी तेच्या नंतर आमी तें कंप्लीट करून पयलीं आमी यू टर्न हें केलें आमच्या पक्षाची सांगलेली आशिल्ली ती घरान तेजे पयलीं आनी एक यू टर्न एक आमी दिलें तेच्या नंतर तें दुसरें यू टर्न दिलें आनी तेजे नंतर आमी जाण आसता की आतां आमी हें केलें 2 राउंडां तरी 3 राउंड जाले आनी आतां आमी हाऊस टू हाऊस वयता कॉर्नर मिटींग आनी परते हाऊस टू हाऊस वयता मदीं मदीं कोणाक चुकल्या जाल्यार खबर काडपाक हेंवूय चालू आसा आमचें आनी कॉर्नर मिटींग आमी परच्यान सुरू केली परच्यान आमी कॉर्नर मिटींग सुरू केली आयज 4 दीस आयज आमच्यो सगळे कॉर्नर मिटींग आसा त्यो कॉर्नर मिटींगेक आमच्यो ज्यो आसात आमी प्रत्येक वयता आमकां रिस्पॉन्स बरो मेळटा आमकां आयज जी मिटींग आसा ती हवेली आसा मागीर तुगेलो आसा नागा मस्जिद आसा शेल्टर अपार्टमेंट थंय आसा आनी नागझरी आसा म्हणजे 3-4 कडेन आमच्यो ह्यो आतां आयज मिटींग आसा म्हणजे अश्यो आमी प्रत्येक कडेन कॉर्नर मिटींग घेवन त्या वाड्यांनी सगळीं लोकां एक जावं शकता अशें लोकांक थंय आमी गेले आनी थंय मिटींग घेतली पूण आमकां वयत थंय आमकां रिस्पॉन्स जो आसा म्हाका दिसता हेजे फुडें केन्नाच इतलो मेळना इतलो मेळटा आयज हे फावटी आमकां आनी हे फावटी जो आमकां मेळ्ळा सपोर्ट लोकांचो आनी म्हाका दिसता आमकां कसलो प्रॉब्लेम ना कांयच ना तेन्ना आमी हे जातरीच मागीर पब्लीक मिटींग आसा एक 29 तारखेर आसा हवेली आनी दुसरी आनी 1 तारखेर आसा ओल्ड बस स्टँड 1 तारखेर पोंडा बस स्टँड 1 तारखेर ती सांजची 4 जातली आनी तेजे नंतर मदीं एक भुरगे उमेदीन स्कुटीन ह्या सरांनी काडपाक सोदता मिरवणूक काडपाक सोदता ती मदीं 29 तारखेर आसता म्हणजे भुरग्याची एक उमेद आपूण जावन स्वता येतात आपूण जर आमी भाग घेता जाल्यार अशें सांगता म्हणजे आमी या